उगम शांत समाधानाचे तुझ्या मंदिरात जमल्या दुःखाबंधूच्या असंख्या सौम्या दरबारांच्या. मुगाळ भाऊ बहिणीनो, हे मिसाचें बलिदान अर्गामी सांदिता अँटनी डिकॉस्टा आणि तशेंच आयच्या दिसा आमकां आस्ट्रेलियाच्या निवासियांक आमकां समेस्तांक ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर केल्या रश्मी पिशरोडी अर्गां जावन ही ब्रेकफास्ट तांणी स्पॉन्सर केल्या. तांचे बसत प्रत्येक थरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी तांच्या कुटुंबा बसत प्रत्येक थरान आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मुगाळ भाऊ बहिणीनो, आज पवित्र सभा भगवान आग्नेस ओंकार आणि रक्त साक्षीन हिची परब आचरण करता, हिचें स्मरण प्रत्येक तरान करता. क्रिस्ता खातीर तिणें आपलो सोसो जीव बलिदान जावन भेटयल्लो. एक ओंकार जावन तिणें क्रिस्ता खातीर आपलें समर्पीत जिणे वरवीं क्रिस्ता खातीर आपणाचें बलिदान भेटयलें. आज तिची परब आमी आचरण करता आसतना तिचे बरी आमी क्रिस्ताक खरे साक्षी जावंक वावरूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. तर हें बलिदान भेटयत आसतना प्रत्येक तरान आमच्या जिविताद्वारे क्रिस्ताक साक्षी जावंक सुमयाची कृपा प्रत्येक तरान आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसरण सांगता. मनान चिंतून थनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनअधिकारान प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट मन दिसतात तांकां लचेक घालूंक असक्त मन लेखतात तसल्यांक तूं विंचून काडताय. भगवंत आग्नेस तुजी रक्त साक्षीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा सरकाराक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता. संवसारी अक्रम ददुस्काय त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबदोंक तुज्या कृपेची कटाय आमकां दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सावलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशाक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कटपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक असल्या बकऱ्याच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैंबाची गरज करूंक सावल तांतू भितर सरलो. तेच दोलीच्या भितरल्या बागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातांत घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्ले तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लीप सोर्यां ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचें अंतस्करण कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराक अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडयले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. सावल दोलींतलो भायर सरून आपल्या वाटेक लागलो. दावीद दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हणलें, राया म्हज्या धन्या. सावलान पाटी घुंवून पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद, तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो ते तुवें आजच तुज्या दोळ्यान देखलें. हांवें तुका दिवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हणलें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिशिक्त. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावीण वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाताळ करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सर्वेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं. सर्वेस्परस तुजें फरीकपण घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. कोट्यांतल्यान भायर जाता खोटेपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला, तूं कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुण्याची वा एका उल्केची? सर्वेस्परस मुनसुबेदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं. तोच विचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका नीत करून दिवं. दाविदान सावलाक लागीं ही उतरां उलोवन जाताच सावलान म्हणलें, म्हज्या पुता दाविदा, ओ तुजो ताळो. आनी सावल वडल्यान रडूंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, तूं म्हजे प्रास चड नितीवोन, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केल्लें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजे सवे कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें. सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालूं जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणी एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचूंक दीत. जे तुवें आज म्हाका केलाय ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायलाचें राज तुज्या हातांत तीर रावतलें म्हूण हांव जाणा. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. श्लोक. मुझे का कुलकर देवा, मुझे का कुलकर. मुझे का कुलकर देवा, मुझे का कुलकर. मुझे का कुलकर देवा, मुझे का कुलकर. तुज म्हजो भद्रतेचो आसरो न्हय. मुजेर आयलेले वादळ संपस तुज्या पाकाट्याचे सावळेन हांव आसरो घेता. श्लोक.
मुझिका कुलकर देवा मुझिका कुलकर अत्युन्नत देवाक हांव उलो मारता म्हजी कामां सफळ करता त्या देवाक हांव अर्गां दिता सर्गर्तावन तो म्हाका आदार धाडूं आनी राखूं म्हाका धमकितेल्यांक तो लजी घालूं अशें देव आपले विश्वासी पळोवन आनी दया दाखोवं श्लोक मुझिका कुलकर देवा मुझिका कुलकर उंच अंतराळ्यांनी तुजो प्रकाश विस्तरून दी देवा सगळे पृथ्वीमेर फांकून दी तुजी महिमा कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग कुपा पर्यंत सरता तुजे विश्वासी पळोवन श्लोक मुझिका कुलकर देवा मुझिका कुलकर उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्तातय सगळो संसार देवान आपल्या लागीं राजी जायचो केला ही बरी खबर परगडचे मनियारपण आमचे तबेन जोड दिला Alleluia, Alleluia, Alleluia. Servespor तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणाच शीं आपयलें आनी ते ताचे सरशीं आयले आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले देंवचार धांवडावंक तांकां पदवी दिली ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव तांकां ताणें बोआनर्गस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हूण आडनांव दिलें आंद्रे फिलीप बार्तलोमेव माथेव थॉमास अल्फेवाचो पूत जाकोब तादेव देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत देवाचे उतर है वाकरणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्तेंतावन आमी आयचो संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवया हाच्या सुवार्तेंत जेजू दोंगराक चडटा पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार दोंगराक जायतो महत्व असो आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता आब्राहामाक थंयसर मोरिया गांवाक वचोन दोंगरार थंयसर आपणाच्या पुताची बली पेटोवंक देव फरमायता तशेंच देवान 10 उपादेश दिता आसतना मोइजेक सिनाय पर्वतार थंयसर 10 उपादेश दिल्ले आनी आमी पळयता एलिया प्रवादी थंयसर कार्मेल दोंगरार देवाक भेटता तशेंच नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर दोंगरा वयलो प्रसंग जेजून दिल्लो आनी तशेंच आमी पळयता जेजूचें रुपांतर जाल्लो ताबर पर्वतार तशेंच हांगासर आपोस्तलांक विंचता आसतना जेजू थंयसर दोंगराक वेता आनी निमाणे खालवार पर्वतार थंयसर जेजू खुर्सार मारता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांगासर आमकां मेळचो एक संदेश आसा देव
दोंगर म्हणटा आसतना देव लागीं आसा, देवाक लागीं मेळचो जागो म्हणून आमी समजूं येता. आमकांय हर एकल्याक प्रत्येक मिसावा खातीर जेजून विंचला. पवित्र स्नानांत आमी जेजूचे पाटलावदारी आनी जेजूच्या मिसावांत कशें जेजून आपोस्तलांक विंचले आनी तांकां धाडलें, तेच परी पवित्र स्नान मेळिल्ले आमकां हर एकल्याक ही जबाबदारी आसा. आनी हांगासर दोंगराचो अनुभव कितें म्हळ्यार देवा सांगता एक जावचें आनी थंयसर आमकां कितें अनुभव जाता तो आमी हेरां सांगता वांटून घेवचो. पवित्र स्नानांत हो आमकां हर एकल्याक ती जबाबदारी मेळ्ळ्या आनी ती जबाबदारी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी पाळूंक आसा. आमकां दिल्ली जबाबदारी कितें? सुमयाच्या मिसावांत आमी हर एकलीं भागीदारां जावन आसा. केवल याजकांचें धार्मिकांचें मात्र काम मिसांव परगडचें न्हय, बगार पवित्रान मेळिल्ल्या हर एकल्या भावार्थ्याचें काम सुवार्ता परगट करचें. आमी आसल्या जाग्यार आमच्या जिविताद्वारे क्रिस्ताक आमी परगट करूंक शिका जाय. युक्रिस्तांत येवचो तोच सोमी आमकां हर एकल्याक ताची सुवार्ता सगळ्या संवसारांत परगट करूंक आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान आमी मागया. आमेन. C2. Altara लागीं जमल्या काणी कोडून आयल्या मोगान आसूका दिता स्वीकार कर म्हूण पोराता धर्मोची बोपून दिता आत्मोसो अर्पिता जीव मोजो समर्पिता जीणभर तुका हरसिता सर्व तुझे जावन आसतना दिवंक तुका कांय मेळना आमकां तुका अर्पिता शीत तुझे जावन आशिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालूंक तुका बेडयल्लीं ही देणी पवित्र कर. भगवंत आग्नेस तुझ्या भक्ताचें काळीज तुझ्या मोगान इतलें भक्तिनेचें काळीज तुझ्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची खालसां भेटय म्हण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अग्नेस तुझ्या रक्त साक्षीने कर जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उठून सर्गी तुका जय, उठून सर्गी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उठून सर्गी तुका जय, उठून सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्र पौलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती
Bagian Zuze, Tisopati, Bagian Dharamdata, Bagian Agnes, आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रासवटची पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवयासो तुमचे सवयासो माय मग सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटेले आमची काटूक देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटेले आमची काटूक देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी आमकां हर एकल्याक ताची सुवार्ता प्रकट करूंक आपोवणें दिता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभली आमी सर्वांत सुभागी सुमया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली D16
पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमकां वांचे अद्रेगान आमी सेवचे के देवर ते भाग आमचे आमच्या सोन्या आणि आमच्या देवा जीवित दिवचानी देवा तुझे स्रगात मास्तो आमकां वाडटा मोगान आमची थंय एकवटाय पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमकां वांचे अद्रेगान आमी सेवचे के देवर ते भाग आमचे मुगळा सुमया जेजू ह्या वेळार तूं म्हज्या काळजांत आयलाय तुका जावं अर्गां होगळाप ह्या घडये जायते जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत यूट्यूब चॅनला मुखांतर डिवायन वर्ल्ड TV मुखांतर माध्यमां मुखांतर भाग घेवन आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आत्मीक रितीन तूं तांच्या काळजांत आयलाय तुजी सुवार्ता प्रकट करूंक आमकां हर एकल्याकी जबाबदारी आसा ती जबाबदारी आमी पाळोवंक आनी आमी आसच्या जाग्यार ती प्रगट करूंक सुमया आमकां तुजी कृपा लाभय प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा अग्नेस तुझ्या रक्त साक्षीनेक तुवें तुझ्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणांत जैते वोंद केली आमी सेवलांत ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसांची आत्मीक झुजांत घट आनी जैते वोंद कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमच्या येसुवे आसो आणि सर्वोद्विधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार काळजा ये जेजूच्या पाक्याक बुजवणेच्या मोगा सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळेच लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा सकाळीचे बिडवणी येजेसूच्या देवी काळजा
आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या परीपणापासून आनी आल्तरीच्या बोपवी सक्रामेंतान तुवें तुका आसकळा नासतना भेटोवच्या समयसिरिद्यापासून भगवंत अंकुर मरियेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावं मागण्याच्या आपसलेच्या इराद्यापासून आनी पापसाहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून ही सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देवी काळजा तुजे राजीव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा वापे सोडूंक हांव कशी व्हरता. सुम्या जेसू तुज्या भोदेवे काळजाचे ससायेन राखमच्या बोबगेन पापसेबाक जातू ताका उसवाड गटायनी बुजावून म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करे नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्कृस्तांव केलें म्हूण आसपर्या सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान येता. म्हजी चिन्नां म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्टाने करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या बरेपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपण्या पासून बक्षी म्हजी स्मेस पातकां म्हज्या पातकांची काकूळ कर. देवा पवित्र आत्म्या देसाईबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकान हांव पडोन वचोवच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पातकांची काकूळ कर. म्हाका पातक्यां बक्षी. सुम्याच्या बडव्यान मुरी बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भस्थ झाली. नमान मरे कृपेंद्रले सुमी तुजे संगाता श्री आम्ही ते तुझ देव आणि सदैव पोळचे गोशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याचे साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तें जावं. नमान मरे कृपेंद्रले सुमी तुजे संगाता श्री आम्ही ते तुझ देव आणि सदैव पोळचे गोशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरे कृपेंद्रले सुमी तुजे संगाता श्री आम्ही ते तुझ देव आणि सदैव पोळचे गोशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माये आम्हा पासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्या खातीर माग्या येसुम्या बडव्यांक बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाण जाल्या त्याच्या कष्टा आणि कुर्सारवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्तांच्या श्रमवारी पाहता आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या मुजराज्ञा सिरकिंच्या दैन म्हाका दिला तुझ्या ताब्यान मुझे मोत उसवाडाय म्हाका राखणी सांभाळसले आमेन. बावरताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवात ते एक जण बाव पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो देवी पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कातोली पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आणि उसारता कित्याक तू सस्नीक सत आणि सणवाय आणि तुवें ते उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फडनाय. ह्या बावरतान जिवंक आनी मरोवंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांची बगसाणी आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवीदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयल्या ह्या बरवशांत जिवंक आनी मरोवंक हांव कशी व्हरता. आमेन.
मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तु प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हजे पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कशी भरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातक्यांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्तु प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पदा करिना म्हूण आनी पातक्यांचे सुमे सुकयतली म्हूण तीर निचेव करता आमेन. सतमाता देवाक सर पददार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं करपी समवलो. अंकार मरियेता जल्मलो पोंस पिलाताकल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदेदा देवापाच्या ओच्या बसला तेन ता जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातक्यांचे भोगसाणी कुडीचे जिवाणपण ससण्याचे जिवीत आमेन. मरियेक समर्पण म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळेच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे देह दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळेंच कांय दवरनासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ए मोरये पाप घातल्या तुजे गर्भसमारिफात कर म्हजे कोड निस्कळ मुसात बगेबोन नमान मरी कृपेमरले सुमी तुजे सांगाता स्टी आमी ते तू सुदेव आनी सदैव फळ चुकुशीचे जिजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बरे मन सोडूंक सांज सुसे कडे मागणे ये भाग्यवान सुसे जेजूच्या आनी मोरयाच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हजी जिणेक मरणाची मोड पडटना ये भाग्यवान बापा जेजूक आनी मोरयेक सांगाताकान घेवन म्हजी कुमकेके आनी जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागचे एकच बुजोवन तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेन आनी मरणान ए जेजू सुसे मोरये मुसोत मोदिता आमेन. मोगाळ पुत्रा सवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.